गाडी 4 वाजून दाबल्यानंतर मी गाडी त्याची वाचवायला गेलो आणि ते डिवायडरवर गाडीचं टायर गेल्यामुळं गाडीकडं आवरणार. कुठे कुठे जात होता? नॅशनल कंपनी, उसगावमध्ये. नॅशनल कंपनी ते आहे ना, काय होता लोड काय आहे? कोको पावडर आहे. किती वाजता झालं? रात्री 3 वाजता. तू कोणाला लागलं गेलं नाही? नाही, मला फक्त कमराला मुक्का मार लागला आणि डोक्याला लागला. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हो कंटेनर जो हांगासर रस्त्यार पडलेलो आसा हो राती 3 सुमार इन्सिडेंट. तो मुंबयच्यान उसगांव सायडीन वयतालो, कोको पावडर घेवन येतालो. तेजें म्हणणें आसा ड्रायव्हराचें की एक कारवाल्याक खंय तरी साल्वार करपाक लागून ताणें कट मारलो आनी कट मारतकूच डिवायडराचेर गाडी चल्ली आनी ती अशी आमची मदोमद रस्त्यार आडवी पडलेली आसा. ही गजाल चिंतपा सारकी आसा. हांव एक नॉन टॅक्निकल मनीस. जर म्हाका हो फ्लायओव्हर करच्या पयलीं कोणें जर दाखयल्लो की बाबा अशा तरेन ताका टर्न आसा जाल्यार हांव नॉन टॅक्निकल मनीस सुद्दां सांगपाचो बाबा हांगासर भरलेले ट्रक ह्या रस्त्यार चलता, हांगासर एक्सिडंट जावपाक शकता. जाल्यार जे लोक इंजिनियरींग शिकून जे लोक टॅक्निकल म्हणटा आपल्याक तेंच्यांनी हो असो फ्लायओव्हर बांदलो तरी कसो काय हो प्रश्न पडटा. आनी हांगासर अशा तरेन एक्सिडंट जायत रावता. पूण ह्या जो इशू आसा तेजेर कितें तरी सुटावो जावंक जाय. हें म्हाका दिसता जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, PWD डिपार्टमेंट आसा, नॅशनल हायवेज, तेंच्यांनी विचार करपाची गरज आसा.